नमस्कार इश्टानो. फाटल्या आठवड्यात असेंब्ली सेशनाचो पयले दिसाक कितें घडलें तें आमी सगळ्यांनी पळयलें. थंयसर मिराबागचे लोक येयले आनी तांकां ह्या सरकारान भाग पाडले ते पावल उखलपाक. कित्याक सरकार काय डिस्कशनाक डायलॉगाक बसपाक तयार ना. आपूण करता तीच पूर्व दिशा, हुकुमशाही चल्लेली आहा. पूण तितूंतल्यानूच आमी आमचे गोंयची जशी सरकार चल्ला आनी मोर पर्टिक्युलरली बाकीच्यांचेर उलोवया नाका, नंबर 1 आनी नंबर 2 मिनिस्टराचो बिहेवियर पळोवया आनी तितूंतल्यान कितें निश्कर्श तर्क काडपाक मेळटा, कंक्लुजन आउटकम कितें काडपाक मेळटा पळय तेजेर चर्चा करया. सो इश्टानो पयलीं हें पळोवन घेवया आमी. स्पीकर सर हे असल्या पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती क्रिएट करपाचो निर्माण करता का सर? स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण करपाचो प्रयत्न यांच्याकडे चाललेला असा. अरे जनरल मोशन तू स्पीकराकडे माग, लोकांक हाडून दो अशा पद्धतीत लोकांक हाडून आरोप करू नका. अरे आम्ही कितें करता तुका विचारपा खातीर रायट आसा. लोकांक हाडून दो. अरे फाल्यां सकाळी तुम्ही गुळयो मारूंक लायतले. अरे तुम्ही आसतरी गुळयो मारपाक लायतले, लोकांक प्रवृत्त करतात. अरे तुम्ही अशा पद्धतीत जे हाडूंक लायता पळय तुम्ही प्रवृत्त करतात लोकांक हांव सांगता. इश्टानो पळयले, दीस इज डिस्टर्बिंग ऑन मल्टिपल फ्रंट्स. खुबश्या दृश्टिकोनान हें खूब डिस्टर्बिंग आहा. रिजन पयलीं म्हणटा तांकां एसेंब्लीन येवन उलोवपाक अधिकार ना. तुमकां एसेंब्लीन धाडपी जनता आमचे लोक आतां तेंचेर बेईमान जातल्या. दुसऱ्या भाशेन भितर उडय आनी तो तावान रागान जो करणाय मारता चीफ मिनिस्टर हो आमचो आतां चीफ मिनिस्टर. हावभाव पळया. तिसरी गोश्ट, रस्त्यार येवन गुळयो मारतले खंय गुळयो कितें चवथीच्यो त्यो तो सांगता ते हिशोबान. होम मिनिस्टर मरे तुकाच कॉन्फिडन्स ना? हां, रस्त्यार येवन गोंयकार गुळयो मारलेले जाल्यार तूं चीफ मिनिस्टर जावचो नासलेलो गोंयचो. थंय खंय UP बिहारचे कोणींतल्यान चीफ मिनिस्टर जाल्लेले. गोंयकार आमी, तांकां आतंकवादी म्हणटा, टेररिस्ट म्हणटा. तुमचेच सांगले ना तेच्या उपरांत तेंच्यांनी तुमचेच कार्यकर्ते ते. सो आतां तुमी डायरेक्टली सांगा न्हू की BJPचे आमचे कार्यकर्ते टेररिस्ट म्हणून सगळे जाण. आनी BJPच्या कार्यकर्त्यांकूय हें पळोवपाक बरें. आतां तरी मातशी अक्कल येतली अशें आमी आशा धरया. पूण परत आमी CMाचेर येवया, आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर. हे हावभाव पळय शुक्रारचे तेजे एक आठवडो काय 10 दीस पयलीं होच मनीस कितें उलयतालो पळय तें आतां आमी पळोवन घ्या इश्टानो. घरान वयता आसतना की बरी तरी एक गजाल सांगली, हय म्हजे कडेन पेशन्स मातशें चड आसा, बाकीच्या पेक्षा पेशन्स चड हांव सातत्यान सांगता. आनी स्पीकर इज ऑलवेज एप्रिशिएटींग मी. तिके पेशन्स हांव दवरता आनी ते पेशन्स आसप गरजेचें आसा. तर पेशन्स जर आमी लूज जाले जाल्यार आमी बरेचशे फावटी आमी लायफान खुबश्यो गजाली लूज जावपाक शकता. म्हणून जर पेशन्स दवरले आसत जाल्यार आमी खूब व्हडलें टार्गेट जें आसा हें टार्गेट आमी अचीव करूंक शकता. पयले दिसता न्हू. सो लायफान खूब कितें अचीव करूं शकताले पूण पेशन्स वगडयले CMान. आतां टार्गेटां गेली आनी वयल्यान लज करून घेतली ती वेगळी. पूण जनतेक कळपाक जाय, लोकांक समज येवपाक जाय म्हणून हो व्हिडियो काडटा की असले आमी लिडर्स पॉलिटिशियन्स निवडून दिला. मिनिस्टरी आमचे चीफ मिनिस्टर हांकां स्वता आपलो कंडक्ट नांवाचो कांयच प्रकार ना. तत्वां खंयची पाळटली हांकां आपली उतरांत पाळपाक जमना. आतां नंबर 2 उलोवया. नंबर 2 इश्टानो हें पळोवन घेया. असेंब्लीर आयल्यार डिस्कस करपाक, आमी तुमचे आरोप करपाक काय तुमकां आमी धमकी दिवपाक येवंक ना. ऑनरेबल मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन हॅज टू रियलाइज दॅट यू कॅनॉट थ्रेटन द स्पीकर यू कॅनॉट टॉक इन दिस लँग्वेज. एंड स्पीकर सर, यू नीड टू टेक अ डिसिजन एंड गिव अस अ रुलिंग ऑन दिस बिहेवियर ऑन वॉट इज हॅपन इन द असेंब्ली बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसिडींग. विजय बाबस हे गरजेची गोष्ट आहे. जाल्यार बनाना रिपब्लिक असेंब्लीन बी जातले. विजय बाब
नंबर 2 मिनिस्टर बनाना रिपब्लीक खंय आनी यू कॅनॉट टॉक इन दीस मॅनर अशें करूं शकना एसंब्लीन. हे सगळे सांगपी हो पळय हो आमचो TCP मिनिस्टर बाब नंबर 2 2 नंबरी मंत्री होय तो. एक्चुली 2 नंबरी मंत्रीच तो, कित्याक फाटल्याच एसंब्लीन ह्याच मंत्र्याचे हावभाव तुमकां परत याद करून दिता. पळोवन घे. आणि तुम्ही टार्गेट करता डिपार्टमेंटाक जेन्ना तुम्ही गोयचे वाट लायला काँग्रेस पार्टी वाट लायली शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले हे काँग्रेस पार्टी ऑन द स्टेट ऑफ करप्शन सेव गोवा अरे माय फूट यू सेव गोवा यू कॅनॉट बिकॉज काँग्रेस इज डिस्ट्रॉयड दॅट्स व्हाय युअर नंबर्स वर डिस्ट्रॉयड एंड लीडर ऑफ द केम ऑफ द स्टेट ऑफ करप्शन इनटू द ह्या फावटी जो आमचो TCP मिनिस्टर सांगता करपाक जायना म्हणून होच तेच करून फाटल्या एसंब्लीक मोकळो जाल्लो. धमकयले हावभाव पळया उतरां पळया हो आतां उठोवन सांगता ह्या एसंब्लीक अशें करूं शकना म्हणून. आनी स्पिकराक सांगता यू हॅव टू डिसायड खंय. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार स्पिकर हॅज टू डिसायड, कित्याक फाटल्या फावटी हे जे केल्लेले पळय ते 2 नंबरी मंत्र्यान तेजेर कंप्लेन जाल्लेली आसा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जी एलोपीन घातलेली, तेजेर आतां स्पिकरान डिसायड करपाक जाय. आनी स्पिकर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल. अशें उपकारचें ना. तेजेर आमचे जस्टीस रिबेलो सरान जें सांगलां की 2 नंबरी मंत्री आपले फॅमिलीचें नांव घाणयता म्हणून घाणून मोकळो जाल्लो आसा तो. पूण त्या लोकांक कळपाक जाय, थंयसर येयल्लेले पळय ते तांकांय कळपाक जाय तुमी कोणाक कसल्या मनशाच्या फाटल्यान उबे रावतात ते. हो मनीस आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून कितेंय करपाक तयार आहा. इट इज बियॉन्ड प्रुवींग नाव. हे प्रूव जावन आतां एक्चुली बरोवपाक जाय अशें पाशाणाचेर की हो मनीस विश्वासाचो न्हू म्हणून. पूण तरी आसतना तुमकां जर आपल्या स्वताक अनुभव घेवपाक जाय घेया आमी कोणाडेतले. पूण 70 पुरतीच मर्यादीत दवरात हेका, आमकां नाका तो. सिरियस गोश्ट ही आसा आनी म्हत्वाचो विशय म्हटल्यार मिराबागचो प्रोटेस्ट. त्या लोकांक ह्या लेवल पर्यंत हाडपाक रिस्पॉन्सिबल पूर्णपणे सरकार. तुमी तेंचो गांव अख्खो नाच करपाक सोदता आनी तुमकां दिसायना तेंचे कडेन उलोवपाक जायशें. ही सरकार चलयतात तुमी काय हुकुमशाही चलयतात. BJPचे जे बरे मागपी आहा तेंचे कडेन हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता, हे तुमी चलयल्यात हो खेळ. आनी आतां अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा, मिराबाग म्हणा एके सायडीन किंवा आमचे सायडीन मायनींग एरियांनी हेंच्यांनी गांवचे गांव आतां न्हू विकपाक काडलेले आहा तुमच्या पक्षाक आनी हेंकां मंत्र्यांक फायदो जाता म्हणून. आनी हितून बळी पडटा आमचे तुमचे असले लोक. मिराबागचे लोक तेंचेच वोटर्स, आमच्या गांवचे लोक बिचोले तालुक्यांतले लोक तेंचेच वोटर्स. पूण आयज तेंच्या अस्तित्वाचेर आनी तेंच्या जिवाचेर उठलेले हा हे पक्ष BJP. आतां तुमी विचार करपाक जाय हे तुमकां तरी फुडें व्हरपाक जाय काय हांगा थांबोवया तें. चड वेळ ना आतां आमच्या हातीन आनी देवाच्या कृपेन आतां वेळूय तेंचेर निर्णय घेवपाचोय वेळ आतां आमच्या हातीन येयल्लो आसा आनी पावर आमच्या हातीन आसा. सो हो पावराचो बरोबर यूज करया आमी. तो येन्ना जर विचार करपाक चालू करया इश्टानो. विचार करा. देव बरें करूं.